नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. देशाचे आदले प्रधानमंत्री भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या 5व्या पुण्यतिथी निमतान आयज देश तांकां आर्गां ओंपता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी राष्ट्रपावण्यावेल्या वडील फुडाऱ्यांनी आयज नवी दिल्लींत सदैव अटल ह्या सर्गेस्त वाजपेयी हांच्या समाधी थळाचेर वचून तांकां फुलांनी आर्गां ओंपलीं. केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंग, नितीन गडकरी, अनुराग सिंग ठाकूर, लोकसभा सभापती ओम बिर्ला हांणी लेगीत सर्गेस्त वाजपेयी हांकां आर्गां ओंपलीं. आपूण 140 कोटी भारतीयांचे वतीन अटलजींच्या यादींक आर्गां ओंपता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ट्वीट केल्ल्या संदेशांत म्हळां. वाजपेयी हांच्या फुडारपणा खाला भारताक व्हडा प्रमाणांत लाव जालो. तांणी 21व्या शती कडेन वाटचाल करतना वेगवेगळ्या मळांचेर केल्ल्या उदरगतीक मौलीक योगदान दिलें अशा उतरांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सर्गेस्त वाजपेयी हांकां आर्गां ओंपलीं. G20 परिशदेच्या डिजिटल अर्थवेवस्था विशयक कृती गटाची बसका आनी डिजिटल अर्थवेवस्था मंत्री पावण्यावेली बसका आयच्यान बंगळुरूत सुरू जाता. इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रज्ञान सचिव अल्केश कुमार शर्मा हांच्या हस्तुकी ह्या बसकेचें औपचारीक उक्तावण जालें. ह्या 3 दिसांच्या बसकेक केंद्रीय म्हायती आनी तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव, राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर हेवूय हाजीर रावतले. ह्या 3 दिसांच्या बसकेंत डिजिटल अर्थवेवस्थे संदर्भांत वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर चर्चा जातली अशी माहिती सचिव अल्केश कुमार शर्मा हांणी दिली. Prime Minister, the Indian presidency has had a clear vision, one that is inclusive, decisive, ambitious and action-oriented. In our deliverables under DEWG this year, our conversations on digital skilling took a leap forward, conceptualizing a roadmap for cross-border recognition of digital skills. For the first time, we initiated the discourse on one of our flagship deliverables, that is digital public infrastructure. Understanding that the true advantage of digitalization can be realized only with a secure digital environment, we spearheaded discussions on security within the digital economy. केंद्रीय युवक कल्याण आनी खेळां मंत्रालयाचे वतीन फाल्यांच्यान उत्तर प्रदेशांतल्या वाराणसींत यूथ 20 ह्या शिखर परिशदेचें आयोजन केलां. ही परिशद 20 ऑगस्ट मेरेन चलतली. G20 देश, आमंत्रीत देश आनी आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे मेळून 100 परस चड प्रतिनिधी ह्या परिशदेंत वांटेकार जातले. तातूंत उद्देजकता, नवोन्मेश आनी 21व्या शतींतले कुशळटाय तशेंच शांतताय आनी सामंजस्य ह्या सारक्या विशयांचेर भासाभास जातली. G20 चित्रपट महोत्सवाक आयज नवी दिल्लींत सुरवात जाता. सत्यजीत रे हांच्या पथेर पांचाली ह्या चित्रपटाच्या प्रदर्शनान ह्या महोत्सवाची सुरवात जातली. चित्रपट म्हळ्यार G20 आनी निमंत्रीत देशां मजगती आशिल्ली सहयोगी भागीदारी हाचें सादरीकरण ह्या महोत्सवात जातलें. IIC म्हळ्यार भारत आंतरराष्ट्रीय केंद्र आनी विदेश वेव्हार मंत्रालया खाला G20 संचालनालयान ह्या महोत्सवाचें आयोजन केलां. 2 सप्टेंबर मेरेन जावपी ह्या महोत्सवाचें उक्तावण वडील अभिनेते विक्टर बॅनर्जी हांणी भारताचे G20 शेर्पा अमिताभ कांत हांचे हस्तुकी जातले. भारताच्या चंद्रयान 3 ह्या मोहिमेची यशस्वी आगेकूच सुरू आसा. आयज सकाळीं 8:30 वरांचेर आनीक एक पावल उखलून चंद्रयान चंद्राचे दिकेन गेला. इस्रोन ट्विटर वरवीं ही म्हायती दिल्या. सध्या चंद्रयान चंद्रा भोंवतणी 153 × 163 इतल्या कक्षेंत पावता. फुडल्या पावण्यार फाल्यां 17 ऑगस्टाक पॉप्युलेशन मॉड्यूल आनी लँडर मॉड्यूल एकमेका पसून वेगळी जातली. 23 ऑगस्ट दिसा चंद्रयान चंद्राचेर देंवपाचें आसा. हे विशीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग आनी इस्रोचे मुखेली हांणी चंद्रयानाच्या मोहिमे विशीं म्हायती दिली. 43 by 153 और by 163 किलोमीटर ऑर्बिट चंद्रमा के इर्द गिर्द चंद्रयान 3 पहुंच चुका है. अब अगला उसका माइलस्टोन या महत्वपूर्ण जो उसका पड़ाव रहेगा वो रहेगा कि जो लैंडर मॉड्यूल प्रपल्शन मॉड्यूल से बाहर निकलेगा और हमारी ये अपेक्षा है कि ये 17 अगस्त के लगभग होना चाहिए ऐसा. उसके उपरांत साउथ पोल के नज़दीक जाकर के वो एग्जैक्ट उस स्थान की शिनाख्त करेगा. हमारे नीचे जाने का एक प्रोग्राम चलेगा जो होगा इवनिंग और लैंडिंग द प्रोसेस को जस्ट 30 मिनट्स लगेगा. हमारा ये प्रयत्न है इस समय हम सॉफ्ट लैंडिंग कर सकूं. हमारे लास्ट चंद्रयान 2 का फेलो के लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग करने का हमें अभी नहीं हुई. उसके बाद हमने ये कारण के खोजा और हमसे
ये सिमुलेशन के साथ हमको ये पता चला कि हमने जो एल्गोरिदम है उसको मेथड्स है उसमें जो डाला है वह अच्छा नहीं था, तो कुछ ना कुछ फेलियर प्रोबेबिलिटी था, उस सब हमने निकाल दिया। हमने जो एडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स डाला, हमने न्यू सॉफ्टवेयर बनाया, सबको हमने कई तरफ टेस्ट किया। जो हम टेस्ट करेगा तो कोई तकलीफ हो तो हमारे अल्टरनेट स्ट्रैटेजी को निभाना होगा। तो ये सभी अच्छी तरह चलते तो हमारे 23 तारीख को लँडिंग होगा। भाजपाच्या मध्यवर्ती वेचणूक समितीची बसका सांजे नवी दिल्लीत भाजपा मुख्यालयात जातली। छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा आणि मिझोरम ह्या राज्यांनी जावपा आशिल्ल्या विधानसभा वेचणुकांच्या फाटभुंयेर पक्षाची ध्येय धोरणां निश्चित करपा खातीर ह्या बसकेचें आयोजन केलां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या बसकेक हाजीर रावपाची शक्यताय आसा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी ह्या बसकेविशीं माहिती दिली। भारतीय जनता पार्टी लेड जो एनडीए है मोदी जी के नेतृत्व में लगातार उसका और सहयोगी दल बड़े भी हैं। भारतीय दलों के साथ हम लोग लगातार काम भी कर रहे हैं और आने वाले चुनावों से पहले एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ पहले से ज़्यादा सीटें जिताकर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और भारत के 140 करोड़ परिवारजन जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन परिवारजनों पे मोदी जी जिस तरह से पहले गरीब कल्याणकारी योजना और विकास के कार्य किए हैं, भविष्य में भी जब तीसरी बार उनको अवसर मिलेगा 2024 में, तो फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए विकास विकास और विकास की लहर पूरे देश भर में करेगा। कला अकादमीने आयोजित केल्ल्या पंडित मनोहर बुवा शिरगांवकर स्मृती भजन सर्तीचे निकाल जाहीर जाल्यात। राज्य पावण्यार घेतिल्ल्या ह्या सर्तींत भुरग्यांच्या गटाक बांदोडा फोंडेचे शांतादुर्गा भजनी मंडळ, बायलांच्या गटाक दिवचलचे विद्यावर्धक मंडळ, जाल्यार दादल्यांच्या गटाक सावयवेरेचे श्री लक्ष्मी भजनी मंडळ हांकां पयली सुवात मेळ्ळ्या। विजेत्या पंगडाक आनी कलाकारांक इनामां भेटोवपाचो सुवाळो सांखळेच्या रवींद्र भवनांत आयोजीत केलो। ह्या वेळार कला आनी संस्कृती मंत्री आनी कला अकादमीचे अध्यक्ष गोविंद गावडे हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी इनामां फावो जाल्ल्या सगळ्यांक परबी भेटयली। आयच्या आधुनीक डिजिटल तंत्रयुगांत आपली परंपरा आनी संस्कृती तिगोवपा खातीर भजनां सारके प्रकार भोवउपेगी आसात अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें। देव धर्म आणि देश या तीन जणांकडे वयता असताना म्हणजे भजन आमकां देवाकडे वयता, भजन आमकां धर्माकडे वता आणि भजन आमकां देशाकडे त्याची ओढ लागली वता। आज मनशाक सगळ्यात महत्वाचे बक्षीस खंयचें जर आसत जाल्यार रोगापासून पयस रावप, आणि तेच म्हाका दिसता भजन ही मुळात प्रक्रिया अशी आसा की आमकां सगळ्या जाणांक शारिरीक आणि मानसीक या दोन्ही रोगापासून पयस दवरपाचें काम जर कोण करता आसत जाल्यार ती भजन ही संस्कृती करता। भजन हे डायरेक्टली करता ते गोंय राज्याच्या 15व्या वित्त आयोगाच्या निधींतल्यान फोंडा नगरपालिकेक 2 कोयर वाहतूक करपी 2 वाहनांचे शेती मंत्री रवी नायक हांच्या हस्तुकी प्रदान केले। फोंडा शारांतलो विलग केल्लो वोलो कोयर आनी सुक्या कोयराची वाहतूक करपा खातीर ही वाहनां उपेगी थारतली। ह्या कार्यावळीक नगराध्यक्ष रितेश नायक, मुख्याधिकारी शुभम नायक आनी हेर लोकप्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले। आनी प्रत्येक म्युनिसिपालिटी जे शक्य आसा त्या प्रमाणे आमी तांकां मदत करता। जावं व्हॅनी दिता, अर्स व्हॅन दिता, जावं अँबुलन्स दिता, जावं अशी कचऱ्याची गाडी दिता। आनी आमचे हे सगळे कडेन आसा गोंयांत। आमकां फोंड्याकय आमचे म्युनिसिपालिटीक 2 मेळ्ळेले आसा, प्लस आतां मागीर फुडें अँबुलन्स तिवूय मेळटली। म्हणजे सगळे तरेची आमी गोंयभर जे म्युनिसिपालिटी आसा त्या म्युनिसिपालिटीक आमी मदत करता की आमकां हे जेणे करून कौन्सिलरांनी सगळे तरेची निवळ स्वच्छ दवरचें। आमकां दिसता आनी म्युनिसिपालिटीचे जे आसा कामगार तेणीय स्वच्छ दवरचे सगळे तरेचे। आनी आमचें काम कितें स्वच्छ दवरपाचें, नितळ दवरपाचें, लोकांक बरें हें आमचे म्युनिसिपालिटीचें प्रशासन दिवपाचें, हें सगळे तरेचें काम आसा तें म्युनिसिपालिटी करता। आनी आमचे सगळे गोंयभर आनी फोंडेची म्युनिसिपालिटी रितेश नायक मागीर तेका सगळे कौन्सिलर वांगडी सगळे एकमतान काम करता, सगळे एकत्र येवन काम करता आनी लोकांक बेनिफीट फायदो दिवपाचो प्रयत्न करता। फिडे विश्वचषक बुद्धिबळ सर्तीत उपांत्यपूर्व फेरयेंतले सामने काल जाले। धवी प्यादे घेवन खेळपी भारतीय बुद्धिबळपटू डी गुकेश हाका संवसारांतल्या वळेरेंत अव्वल स्थानाचेर आशिल्ल्या नॉर्वेचो मार्गस कार्लसन हाचे कडल्यान पराभव घेवचो पडलो। ह्या सर्तींतली आव्हानां कायम दवरपा खातीर गुकेश हाका काळी प्यादे घेवन खेळटना कार्लसनचो पराभव करचो पडटलो।
दोन भारतीय युवा खेळाडू जाल्ल्या सामन्यात अर्जुन एरिगासी हाणें आर प्रज्ञानानंद हांचो पराभव केलो. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.